काँग्रेसीन आयतारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेन परतून एकदा गोवा फॉरवर्डाचो फोग काढलो। उदका स्त्रोत मंत्री विनोद पालयेकरान WRDच्या पालवी अभियंत्याक मडगांवच्या सोबितीकरणाच्या कामान चुको केल्ल्याचे कारण दीत 26 दिसां भितर काडून उडयलो। ह्या संदर्भात काँग्रेसीन दक्षता विभागाकडेन बुधवारा कागाळ नोंदवपाचें थारायलां। काँग्रेसीचो म्हणयारो सुनील कौठणकरान पत्रकार परिशदेन हे विशीं म्हायती दितना सांगले, सालसेतचो सब डिव्हिजन 1 WRD क्वॉलिटी कंट्रोल इंजिनियराची 3 जानेवारीक नियुक्ती केल्ली आनी ताणें ताचें काम कायद्याक धरून केल्ल्यान 29 जानेवारीक ताका थंयच्यान काडून उडयलो। नुव्या चालू आशिल्ल्या सोबितीकरणाच्या कामांतले कांय गैरवेव्हार ताणें दाखोवन दिल्ले। ताच्या प्रामाणीकपणाचे फळ म्हूण उदका स्त्रोत मंत्र्यान ताका थंयच्यान हालयलो अशें म्हणत हें प्रकरण दक्षता विभागाकडेन दितले अशें काँग्रेसीन म्हटलां। जेन्ना तो इंजिनियर इन्स्पेक्ट करपाक गेलो क्वॉलिटी कंट्रोलाचो जे काडला सायटीचेर गेलो, ताणें इन्स्पेक्शन केलें, ताणें मटेरियल इन्स्पेक्शन केलें, ताणें सॅम्पल सीज केली थंयच्यान आनी ताणें थोडी ऑब्जर्वेशन्स केली। जी रेंव वापरूंक जाय आसली रिवर सँड ती वापरची हाडून खडयेचो जो पावडर येता डस्ट कॉरिडॉस तो वापरलो, विच इज नॉट सपोज टू बी यूज ओवर देर। त्याच बरोबर सिमेंट तर सारके नेमसेक आसले, सिमेंटाचे ते नेग्लिजिबल अमाउंटान सिमेंट असले आनी जे स्पेसिफिकेशनाची खडी जाय आसली ती सुद्दां खडी सायटीचेर त्या मोमेंटाक प्रेजेंट नासली। आनी जे कॉन्क्रिटींग मिक्सर जो आसता तो टेम्पर केल्लो आसलो। कॉन्ट्रॅक्टर मनीस आयलो, कॉन्ट्रॅक्टर आयलो, ही थ्रेटन्ड saying that he has got this work by paying some amount to XYZ. चीफ इंजिनियरा जेन्ना WRD मिनिस्टरान खंय चीफ इंजिनियराक नोट धाडलो रिटर्न की हे इंजिनियराक ट्रान्सफर कर म्हणून, आनी बेस्ड ऑन दॅट द चीफ इंजिनियर इशूड अ ऑर्डर आनी रिमूव्ड दिस पर्टिक्युलर who had conducted a raid and inspected the site. That जे engineer was supposed to overlook this work, who is the accused engineer, himself has been brought on the place of the engineer who has been removed. काँग्रेसीन 16B दुरुस्तीक विरोध करपाचे थारायला। गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो म्हणयारो तुलियो डिसोजान सांगले, नगर नियोजन मंडळाची बसका परत फुडें धुकलतात, तरी लेगीत हे बसकेचो इतिवृत्तांत लोकां खातीर प्रसिद्ध करतात। 16B आनी प्रादेशीक आराखडो 2021चे बाबतीत तुलियोन कांय खुलाशे लेगीत केले। पळयात कितें म्हणटा तो। आणि गव्हर्नमेंटाचो प्रोसिजर चालू असलो ह्यो कंप्लेन्स घेवपाक, मिनिस्टरान ऑल ऑफ ए सडन फॉर रिझन्स बेस्ट नोन टू हिम ऑन 20th of March 2018 has abruptly ignored or terminated this process and said that the regional plan is operationalized. Why have you operationalized a plan without concluding a process is in the public domain of correcting this genuine? कित्याक आमकांय वायट दिसता की कोणाचे जेन्युइन मिस्टेक्स आसा, जेन्युइन कितें डिफिकल्टीज आसा त्यो आतां लोकांक अंडर द प्रेझेंट अमेंडमेंट दे हॅव टू पे टू द गव्हर्नमेंट ऑफिशियल फीज. I don't know about unofficial, but at least official fees they have to pay to get genuine grievances redressed. 10,000 स्क्वेअर मीटर प्लॉटाच्या वयर स्पेशल कमर्शियल झोन म्हणजे 2.5 300 FAR, 1/3 of the built up area, 1/3 of that built up area म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मीटर प्लॉट आणि 3 FAR असत जाल्यार 30,000 built up area जाली. म्हणजे 10,000 तेजी स्क्वेअर मीटर कॅन गो अप टू अ हाईट ऑफ 60 meters. 60 meters इन गोवा. आणि ताजेर कितें बरयलां, ही फायर फायटिंग यू हॅव टू गेट ए NOC फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट टू गेट. आणि फर्स्ट टाइम इफ यू कॅन नॉट गेट द फायर डिपार्टमेंट क्लिअरन्स यू कॅन डोनेट द equipment to the department. खबराकार समीर नार्वेकरा बरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी।